शुक्रार 30 ऑगस्ट सांत युफ्रासिया। मुखेल वोड जागृत राव, नियाळाक आधार। रस्त्यार आमकां जायते सोही देशेंत वचूंक तोकटे मेळटात। यात्रा करतना ते आमी बेस बरे पाळूंक जाय। ताची बेपरवा केल्ली जाल्यार आमी त्रासान पडटले आनी दुसऱ्यांकूय पोस्ट दिवंक शकतात। तशेंच आमच्या जिविताचे यात्रेन जेजूची तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलूंक वावरलीं जाल्यार ताचो इनाम आमकां सर्गींचें सूख। पयलें वाचप आमकां निरोप दिता खुर्साचे शिकवणे वयर। तारण मेळना तांकां ती शिकोवण देवाची शक्ती। जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणेपण आनी जें कितें देवाची असोकताय दिसता तें मनशाचे बळावन अदीक बळिश्ट। आयज आमकां 5 पिसाट आनी 5 शाणयो आंकवारी वयर संदेश मेळटा। शाणयो आंकवारी आपले भेस बरी तयारी करून दिवल्या बरोबर तेल घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक रावतात आनी पिसाट आंकवाऱ्यो दिवल्यो घेवन येतात पूण तेल हाडूंक विसरतात। शाणयो आंकवारी न्हवरो येता तेन्ना तांकां न्हवऱ्या बरोबर भितर सरतात पूण पिसाट आंकवारी त्या वेळार तेल हाडूंक वेतात आनी परतून येता तेन्ना तांकां दार बंद जाता। वेळ न्हय म्हूण घडी पळयनासतना आमी आमच्या जिवितान सदांच तयार रावंक जाय, कित्याक आमी नकळत केन्ना जेजू आमकां आपयतलो। म्हजो थाराव म्हजे जिवितान सोही देशेंत जागृतायेन वावुरतली।